सरकारी कर्मचारी संघटनेन म्हापशें अर्बन बँकेत 91 लाख रुपया दवरिल्ले। बँक बुडली। आता 83 लाख रुपया बँक दिवपाचे आशिल्ल्यान आमकां संघटना चलयतना त्रास सोंसचे पडटात। तेन्ना हे पयशे जाता तितले बेगीन परते दिवचे म्हणून प्रशासक आनी सरकारा कडेन फाटपुरवण करप चालू आसा, अशें गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष अभय मांद्रेकर हांणी सांगलें। आतांच सरकारी नोकरेंत लागिल्ल्या तरणाट्यांनी संघटने कडेन नांव नोंदणी करची, अशें आवाहनूय मांद्रेकारान ह्या वेळार केलें। सरकारी सेवेत आशिल्ले तरणाटे कर्मचारी अजूनही संघटनेचे वांगडी जावंक नात। तरणाट्या कर्मचाऱ्यांनी स्वता फुडें येवन आपली नोंदणी करची, अशें आवाहनूय ह्या वेळार संघटनेच्या अध्यक्षान केलें। आमी एकठांय आयले जाल्यारूच पोरणे पेन्शन येवजणेचो विशय सुटावो जातलो, अशें मांद्रेकाराचें म्हणणें। पोरण्या पेन्शनाचो विशय गोंय सरकारान केंद्र सरकारा कडेन मांडला। आमी हाचेर ठाम आसात आनी ताची फाटपुरवण आमी करीत आसा। सरकारान आमकां आश्वासन दिलां, अशेंय मांद्रेकारान सांगलें। आमचे जे पळय यूथ आतां भरपूर आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते अजून पर्यंत गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनान मेंबर जाल्ले ना। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट तुमकां ह्या तुमच्या पत्रकार माध्यमांतसून सांगूंक सोदता की तुमी प्रत्येक तालुक्यान कमिटी आतां जाल्लेली आसा, जातली तेन्ना तुमी आपुणून सगळ्यांनी ह्या गोवा गव्हर्मेंट असोसिएशनान आपले फॉर्म भरून रजिस्टर जायात। कित्याक कालांतरान ही काळाची गरज आसा। जेन्ना ओल्ड पेन्शनाचो इश्यू येतलो, सगळ्याक येतलो, जाल्यार आमी ठामपणे आमी थंयसर रावपाक जाय की बाबा हें काम करूंक जाय म्हणून आमकां बुढापे की लाटी म्हणटा आमची ती, आमकां पेन्शन ना, न्यू पेन्शन आमचें। सो तेका लागून आमच्या जे कॉरस्पॉन्डन्स आसा ते आमी सगळे आमचे सीएमाक दिल्ले आसा आनी हांव तांकां थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा की आमकां जेन्ना जेन्ना अपॉयंटमेंट जाय पडटा, जेन्ना जेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाचें कितेंय काम आसलें जाल्यार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हे आमकां आदरान म्हणजे केन्ना एनी टायम एनी वे म्हणटा तशें ते आमकां हेल्पिंग हँड आसता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।